पणजे मतदारसंघातल्या तालिगांव वाठारांत फाटल्या 6 म्हयने जाले पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासल्या। तालिगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हाचे मुखार हे एक मोठे आव्हान आसा। हो मतदारसंघ टँकर मुक्त करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तांणी गंभीरपणान लक्ष दिवप ही आता काळजी गरज आसा। फाटल्या वर्साची चवथ जाल्या उपरांत ते आतां मेरेन तालिगांव वाठारांतले लोक टँकराचेर निबून आसात। तालिगांव दुर्गावाडीन खूब दीस जाले उदकाचे प्रश्न अजून सुटावे जायनात। लोक टँकर हाडून उदकाची सोय करतात। कितले दीस जाले? चवथ जाल्ल्याक हेंकां उदक सारकें येना। तालिगांव दुर्गावाडीन अजूनय उदकाचे प्रॉब्लेम चालूच आसात। प्रायवेट टँकर हाडून आमी उदक भरचें पडटा आनी ते कोणाक पावता डेली उदक जर आमकां सारकें टायम टू टायम सोडून जाल्यार आमकां हेची गरजूच ना ह्या अशें टँकर हाडून भरपाची। डेली एक 2-3 वरां तरी आमकां सोडूंक जाय। थोडे म्हणटा आमकां 24 वरां उदक आसा, ते 24 वरांचे तांकां 24 वरां कित्याक दिता? ते 24 वरांचे म्हणटा तुमकां 12 वरां दिया उरलेले आमकां तरी दिया उदक। म्हणजे तुम्ही तालिगांव उदक आसता म्हणटा सगळ्यांक दिवपाक, सगळ्यांक दिया उदक। तांकां 24 वरां आमकां एक वर सुद्दां उदक आसता। एक उदक सुद्दां येता ते सारकें बारीक येता, एक अर्द्या वर येता, कितली वरां येता ते आमकां काय खबर ना। उदक येता काय ना ते आमकां खऱ्यांनीच खबर ना। खंयचेच सगळे जाण पळयता जाल्यार एक बांयचेर वयता, कोण प्रायवेट टँकर आपयता, PWचो टँकर येता, पूण ते उदक सगळ्यांक पावता अशें ना न्ही। बरोबर उदक भितर घेवचें आसता। लोक म्हणटा तालिगांवान डेव्हलपमेंट जायत आसा, पूण तुमकां अजून उदकाची समस्या सतयता? अजून तेच प्रॉब्लेम आसा उदकाची तशी लायटीची। हांगा अंडरग्रावंड तरी लायट जाय जाल्यार आमकां डेली लायटीचो प्रॉब्लेम जावचो ना।